पयलीं आमकां अशें कळलेलें की एक्झिस्टींग रोड आसा पळय तोच वायंडींग जातलो अशें आमकां कळलेलें, पूण आतां आमी न्यू प्लॅन तेंच्यांनी तेन्ना दाखयलो पळय तेजेर फ्लायओवर म्हणून आमकां सांगलें फ्लायओवर जातलो म्हणून. जेन्ना फ्लायओवरान गाडी गेली न्ही ती काय सकयल येवपाना मार्केटान. एकदां गाडी गेली की डायरेक्ट दुसऱ्या डेस्टिनेशनाक तेंच्या डेस्टिनेशना पळय थंयच थांबतली. आमकां खूब इफेक्ट जाता ह्या फ्लायओवर जाय. हायवे हो जावंकूच जाय. आमकां सरकाराक हायवेक आमचो ओपोज ना, पूण हायवे करता आसतना जे हांगासर 39 डिपेंडंट आसा तेंचे हिचितून सरकारान तेजेर निर्णय घेवचो आनी जाता तें करून जाता तितले ह्या 39 लोकांक जाता तितलो हेल्प जाता ते बद्दल निर्णय घेवचो. आमी ह्या संदर्भांत नॅशनल हायवे आहा पळय तेका लेटर केलां की आमकां जो तुमचो स्ट्रक्चर आसा जे तुमचे आउटलेट आसा आउटलायन आसा ती आमकां मातशी दाखोवची म्हणून. आनी सपोज जे कोण जेंचे स्ट्रक्चर वता जेंचो बिजनेस वता तांकां तुमी कशें सेटल करतले ते मातशें प्लॅन आमकां दाखोवचो म्हणून आमी तुमचे कडेन लेटर केलो. बरें तेंच्यांनी तोंडी फ्लायओवर येता म्हणून सांगलां. फ्लायओवर हय म्हणल्यार तो मोल्या बाजारांतल्यान वचपाचो फ्लायओवर. बंडुमळ जंक्शन आसा पळय थंयच्यान वयर सरतलो आनी जो आउटपोस्ट आसा पळय मोल्या थंयच्यान सकयल देंवतलो अशें तेंच्यांनी तोंडी सांगलां. पूण आजून मेरेन जो पेपर प्लॅन आजून आमकां मेळोंक ना. मोलेचो जो हायवे आसा NH-17 हो वायडनींग करपाचो सरकाराचो खूब वर्सां पयलीं प्लॅन आशिल्लो. त्याच प्रमाणे काल तेंचें जें हियरींग आसलें तें जाल्लें आसा आनी जो 39 शॉपां जीं आसा हांगासर हीं शॉपां मोडीनासतना हांगसरल्यान एक फ्लायओवर बांदपाचो ऑलरेडी सरकारान काल डिसिजन घेतलेलें आसा. पण हो समज जर फ्लायओवर हांगसरल्यान जालो जाल्यार ही जी 39 शॉपां आसा ही डायरेक्ट एफेक्ट जातली. कारण ज्यो गाडयो हांगासर ट्युरिस्टाच्यो येता जावं 4 व्हिलर 2 व्हिलर हेंच्या पासूनच ह्या मोल्या गांवान हो बिजनेस जो जातालो. आनी ही समज जर गाडयो फ्लायओवरा थ्रू गेल्यो जाल्यार मोल्याचें अस्तित्व वयतलें. सरपंचांनी मागणी केल्ली आसा की गोवोरमेंटान हांकां कितें तरी तेंचो सांबाळ करूनच हो फ्लायओवर जावचो म्हणून. मोलेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.